मानिवूंत आग्नेल त्रिक देवाताय एकचा तिरावंक नमुनो हो पयल्या नोवेनाचो विशय. मानिवूंत आग्नेल सदांच त्रिक देवाचेर तीर बाबार दवरून जिवंक वावुरलो आनी असो तो देवाक सदांकाल शरणाक येवंक ताणें देवाच्या आपोवण्याक जबाब दिवन पाद्रीपणाचें आपोवणें स्विकारलें. जिवीतभर तो शुभ वर्तमानाचे वाटेर चल्लो. देवाची कुशी आपल्या ताय कसली ती ताणें वळखली. आमी सगल्यांनी त्रिक देवाक चिटकून रावंक आमच्या जिवितांत भाग्योतपणी जिवंक तो आमकां नमुनो जालो. येयात आनी सांगाताक ताचे साथ करणा पासत मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता राजीव कुत्तिनो कुंकोळी टावन. दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता प्रिन्सिला कुतिनो वास्को टावन. दिनवासनेचे मिस डॅनिस आनी सिबोला पेरीस मांदूर टावन. सगळीं सुरवातेच्या गायनांक उबी रावया. नोवेनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. नोवेनाचो पयलो दीस. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक आनी ताच्या मोन्नाच्या पुण्यांतीच्या 95 वर्साचो उगडास संबोरूंक नोवेनाच्या पयल्या दिसा तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल त्रिएक देवाताय एकचा तिरावंक नमुनो. पवित्र तुवेन सगल्यांक एकठांयलो देवीक मोग आमकां दिसून येता. मुळावे दोतोणींत आमी शिकल्या देव एक पूण जोण तेग. तेग जोण एकचारान जियेतात. हें आसा आमचें क्रिस्ती भावार्थाचें सोत. बापान आमकां रोचल्यांत आनी तो आमकां सांबाळटा. देव पूत आमचो सोडवणणार. पवित्र आत्मो आमकां कुरपेन भोत्ता. त्रिएक देव आपल्या एकचारान जियोंक आमकां उतेजण दिता. मानिवंत आग्नेलाक त्रिएक देवाचेर आपलो भावार्थ तीर करून आपलें यादनिकी जिवीत जियेलो. जेजूच्या पावलांनी चलून ताणें आपलें जिवीत सारलें. ह्या मिसांत वांटो घेवन आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक त्रिएक देवाताय आमचो इच्छा तिरावंक आमकां कृपा मागुया.
मोगाच्या बाबा भयणानो, आमच्या त्रिएक देवाक ह्या मिसांत आमी अणभवुया. खालतीकायेन आमची पातकां ओळखून घेवन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोद पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. देवा सुद्दां घेवन सदांच आंकवार मरे आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, समजिकायेचो स्वताचो आनी शांतीचो आत्मो आमच्या तरणाट्यांचेर धाड. तुका कितें मानता तें समजून घेवंक आनी एका काळजान आनी मनान तें पाडूंक तो तांकां उजवाड आनी बोड दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मुन्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगळ्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक थावन प्रिथूम रोचोन येवचे आदीं काळा युगां थावन हांव तीर आसली. सोमदीर आजून नासलो, घसघशीत उदकाच्यो झोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुळ्ळ्याचे पयले दातू करचे आदीं हांव जल्मलोली. ताणें अंतराळ तिरायलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिराक आठो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रितुमेची बुनियाद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपोटी ताका संतोषबरीत करताली, सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलोल्या संवसारान खेळटाली. मनशाच्या पुतां दुवां मदें
आसूंक हांव मुरगोडटालीं. देवाचें उतर हें देवाचें वडपण. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड नांव तुजें. मोडोब तुज्या हाताचें काम. हांव पळेन जाल्यार तुवें थंय लायलेल्या चोंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक आदावाचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा करच्याक. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोखला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान. हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतलीं मासडी. सगळेंच ताचे आधीन केलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण ते तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. कित्याक तो आपल्याच पदरान उलोवचो ना, पूण जें कितें तो उलयता तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगल्यांक कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमानें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्यानो आयज विशय आमी पयल्या दिसाक नोवेनाच्या दवरला की आमी त्रियेक देवा सोशी एकचारान जिवंक जाय. क्रिस्तांवांक कशी आमी त्रियेक देवाक ओळखूंक जाय, देवाचो मोग एक त्रियेक देव कसो आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी हो आमचो एकतार आमच्या खासगी जिवितांतल्यान आमी परगटूंक जाय. आनी आयज आमी मागता तरणाट्यां पासत. मोगाच्यानो जायतो लोक ना दूख भोगता पिलाच्या मोटार पयल्या नोवेनांक आनी चडसो म्हाका दिसता जायतीं बिजी जाल्यांत आपल्या भुरग्यांच्या एग्जामीक लागून. दायेची एग्जाम सुरू जाल्या. आयज आमी पळयता आवय बापूय जायते त्रास घेतात आपल्या भुरग्यां पासत. तांकां ट्युशनाक व्हरपाक एक सब्जेक्ट शिकोवंक न्हू, मॅथ्साक एक ट्युशन, सायन्साक एक ट्युशन. सो भुरगीं 5 वरां इस्कॉलांत शिकतात आनीक 5 वरां ट्युशनाक भोंवतात. तर आमचे आवय बापायक भुरग्यां सवें आपलो कितलो वेळ मेळटा तो म्हाका खबर ना, पूण आमी बिजी जाल्यांत आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक सब्जेक्ट जाणवाय. आज पयलें वाचपांत आमी आयकलां जाणवाय देवान पयली रचली. जाणवायेन वाडोवपाक त्रियेक देवाचेर एक रिसर्च कशी करपाक आमचो देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो हाका हांव कशीं भेटतलीं आनी अणभवतलीं हाचें ट्युशन आमी भुरग्यांक दिता काय. जाणवाय आमी कशीं प्राप्त करतलीं आमच्या जिवितांत हें ट्युशन आमी दिता काय आमच्या भुरग्यांक. हो एक विचार आयज आमकां तरणाट्यांक आनी आमकां वडिलांक. मोगाच्यानो तो धाकटो भुरगो जेजू 12 वर्सांचो जेन्ना देव तेंपलांत सांडटा आनी आवय बापूय ताका भेटतात म्हणटात बाबा तूं कित्याक केलें अशें, आमकां तुवें सामकी त्रासांत कशीं घातलीं. तेन्ना तो भुरगो आपल्या आवयक पळोवन घोडयेक तीच ताका शिकयताली, ताचोच उगडास करता. माय तुका खबर ना हांवें देवाच्या कामांत मिसोड आसूंक जाय म्हणून. डोंट यू नो आय शूड बी बिजी अबावट माय फादर्स बिझनस. म्हणजे हे 12 वर्सांच्या भुरग्याक ते आवयन शिकयल्लें की बाबा सगळे मोलाची वस्त म्हणटा ती तुवें तुज्या देवाक ओळखोवपाक, देवाची खुशी तुजें सवें तुवें पारखपाक. आनीक हो देव तुजो बाप म्हणटकूच ताच्या कामांत तुवें मिसोड जावपाक. आपल्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक ही आवय आनी ताचो बापूय मारिया आनी जुजे शिकयतात. आमी आमच्या 12 वर्सांच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कितें शिकयता काय मोगाच्यानो. सगळें आमी ट्युशनाक धाडून भुरग्यांक शिकोवंक सोदता. ती मॅथ्स हिस्ट्री सगळें शिकतलीं, कोण मेलो कोण जालो तो, पूण आपल्या देवाक ओळखतलीं. मोगाच्यानो हातूंत आमी मान दिवंक जाय मान्यवंत आग्नेलाच्या आवय बापायक. आमी जायते फावट चिंता आनी आयज काल आमी भुरग्यांक कशे भाशेन ती पर्संटेज हाडटा तांची. कित्याक कॉम्पिटिशन तें. म्हजो भुरगो जरी बिश्तो 50% घेतलो आनी शेजारच्या भुरग्यान जरी 80% घेतली, म्हाका लॉज न्हू, आवय बापूय कशी लॉज म्हाका. बट हांव ताका ट्युशनांत घालून ताका 80%चेर हाडूंक सोदतलो. कॉम्पिटिशन, आस, गौरव सगळें आमी मुखार हाडटा मोगाच्यानो. भुरग्यांच्या मोगाक लागून न्हूय जायते फावट आपणाच्याच आपलेपणाक लागून आमी भुरग्यांक त्रासांत घालता. आमच्या तरणाट्यांक आमी दुसरेंच मार्गदर्शन दिता. मोगाच्यानो कितले आमचे तरणाटे वाडलोले पाद्री माद्री जातात. कितली आमची तरणाटीं जेन्ना वाडटात 12th स्टँडर्ड जातकूच चिंतात की हांव म्हाका बरी पर्संटेज मेळ्ळ्या तर हांव दोतोर इंजिनियरूय जावंक शकता, पूण हांवें देवाचेरूय एक रिसर्च करूंक शकता. देवाच्या मोगान कशें वाडूंक जाय, म्हाकाय बी ही एक उमेद मेळोंक जाय आनी हांव हें परगडटलों सगळ्या संवसाराक वचोन. ही उमेद आमच्या तरणाट्यांक कित्याक मेळना काय. It's not about their fault, it is our fault. As elders, we fail our youngsters in inspiring them, in motivating them. कित्याक आमी चिंता आमच्या भुरग्यांक जरी बरी पर्संटेज मेळ्ळी, आमी हांगा थंय धांवून खंय डोनेशनां बी दिवन कशे भाशेन तांकां दोतोर आनी इंजिनियर करूंक जाय. बरी पर्संटेज जर तुज्या भुरग्याक 95% जरी तुज्या चेड्याक वो चेडवाक मेळ्ळी 12th स्टँडर्डान, हांव तुमकां ओपन चॅलेंज दिता मोगाच्यानो. कितलीं जाण तुमी भुरग्यांक सेमिनारीन धाडटात वो कोयंतान घेवन वयतात आनी म्हणटात फादर म्हज्या भुरग्याक न्हू 95% मेळ्ळ्या. हो भुरगो
बरे भाशेन आपले हुशारकायेन देवा पासत कितें तरी कोत्तलो ताका सेमिनारींत घाल म्हणटात. आमकां दिसता की जे बोटे आसात शिकोंक जायना तांणी सेमिनारींत वचोंक जाय. हे आमी आमची नदर हे आमचो पर्स्पेक्टीव आमी चेंज करूंक जाय मोगाच्यानो. आग्नेलाची आवय बापूय तशें कोत्तात. हो भुरगो हुशार, शिकपान हुशार, तो ती कितें कोत्तात, हो शिकपांत हुशार म्हणटकूच आपल्या भुरग्याक दुसऱ्या भुरग्यांची दोतोन घेवंक लायतात. देवाची खबर दुसऱ्यांक तूं शिकय आनी ताकाय ती शिकयतात. ताची हुशारकाय आपल्या भुरग्याची तरणाट्याची उजार करून ती ताका देवाच्या मोगाची खोलाय दितात. आनी तो भुरगो सेमिनारींत बरे व्हडले मार्क्सांनी पास जाता. 1893 तो तयार जाता पाद्रीपण घेवपाक. दियोसिसीचो पाद्री तो राशोल सेमिनारीन मोगाच्यानो. पूण आपूण हुशार म्हणटकूच तो कितें समजता काय, म्हणजे आपूण सारको सगळ्यांहून आय एम बेटर दॅन अदर्स, सगळ्यांहून आपूण बरो म्हणून ना. ही हुशारकाय ताची तो उजार कोत्ता ल्हानवीक जावंक देवा मुखार. आनी आपल्या देव बापाक तो अणभवता आपली ल्हानवीकायेन. ताका पाद्री जावपाक दिनात 1893. तो तयार आसलेलो. ही स्कोर्ड द बेस्ट इन द सेमिनरी बट ही इज नॉट अलाउड. रोखडेच पाद्री ऑर्डिनेशन जायनासलेलें त्या तेंपार. 3 वर्सां ताका कालांगूट दुसऱ्या भुरग्यांक लातीन पुर्तुगेज शिकोवपाक ते धाडटात. पूण तो ल्हान भुरगो प्रोटेस्ट मारिना. आपणाक कित्याक आपूण इतलो शिकलोलो आपूण पाद्री जावंक जाय ना. ल्हानवीकाय मोगाच्यानो. Our intelligence is seen in our capacity to be humble. And our capacity to be humble is what makes us experience God the Father. We experience Him as a child. जोरी तर हांव देवाक एक भुरगो कसो ल्हान अणभवतलो, हांवें ल्हान जावंक जाय त्या भुरग्या भाशेन. आनी जितलो हांव हुशार म्हूण समजता मोगाच्यानो तितलोच हांव ल्हान जाता. तातूंत म्हजी हुशारकाय जी आसा ती जाणवाय जाता जिविताची. तो पाद्री जातालो दियोसिसीचो जाल्यार पिलार कसो पावलो. हातूंत आमी पळयता ताचो एकवट जेजूशी. एक जेजूक तो एक मिस्योनार कसो अणभवता. आनी पळयता त्या तेंपार गरज ह्याच मिस्योनारी कामांत जेजूच्या खांद मारूंक. आनी पळयता बेंत मार्टिन्स जाणें ही संस्था पिलाची घडलोली. तो कसले त्रास घेवन वालपोई ते आगोंदा हे आख्या वाठारांत तो वावरता. तो एक मिस्योनार कसो तांणी संस्था सुरू केली पाद बेन मार्टिनान 1887. आनी हो निरोप घेता. पाद आग्नेल बेन मार्टिन्साक आपलो एक गुरू कसो समजता. ताचेशी येता भेट्टा आनी हो जेजूचो एकवट मिस्योनारी जेजूचो एकवट तो उक्तावो सांगता ताका हांवें कितें करूंक जाय. बेन मार्टिन ताका कांयच सांगना. पूण जे वर्साक 1896 जेन्ना बेंत मार्टिन्स मोडटा कालांगूट आसलेलो आमचो आग्नेल धांवून येता पिलार आनी मुन्सिन्योर लुसियो वाजाक सांगता हांवूय पिलार भितर सरता. बेंत मार्टिन्साचें काम जेजूचें मिस्योनारी काम हांव चालू दवरतलो. आनी ह्या मोठार तो मोगाच्यानो रितीरां करून आनी नवे क्रिस्तांव जातात तांकां उर्बा दिवंक तो ह्या मोठार वावुरता. पवित्र आत्म्याचें बोड तो अणभवता मोगाच्यानो. हें कशें दिसून येता. 1910 हे दोंगरावेले सगल्यांक धांवडायतात पुर्तुगेज. सगल्यांक फकत मोन्सिन्योर लुसियो वाजूच उरता. आतां हे रितीरां कशें चलयतले. ह्या नव्या क्रिस्तांवांक कशी उमेद दितले. जायते जाणांनी धर्म सोडलेलो तांकां परतून धर्माची जेजूची ऊब कशी सांबाळटले. तेन्ना मोगाच्यानो आग्नेल ताका अपॉयंटमेंट दितात शिरोड्या कुमटा. तुय सोन तो दिसपोटी हांगा येता आनी मोन्सिन्योर लुसियो वाजाक तांक दिता हें चलोवपाक. वेगवेगळ्या फिरगोसांनी वेता सेरमांव करूंक. आनी असो सेरमांव करता आसतना मोगाच्यानो तुमी जाणात राशोल तो सेरमांव दिता आसतनाच पडटा आनी थोड्याच वेळान मोडटा. मोगाच्यानो त्रिएक देवाक तो अणभवता. ल्हानविकायेन देवाक बाप कसो अणभवता. जेजूच्या मिस्योनारी कामाक खांद मारता आनी पवित्र आत्म्याचें बोड घेवन चलोन हांगा तुवें धांवता देवाचो मोग परगटूंक. आसात आमी तयार आमच्या भुरग्यांक ही उमेद दिवंक मोगाच्यानो. And youngsters, I see many of you here
Do you really think of proclaiming God's kingdom as a career option? Or you think if you have no other option, when no other job comes to your side, then there's an option? No. Or do you think that all the priests and nuns are some dumb, stupid people who have no job and who are frustrated in life, therefore they join seminaries and convents? Rethink about your priorities. Tornatyano, जितली तुम्ही हुशार कुशीन दाखवूंक सोदतात देवा मुखार, ही हुशारकाय तुम्ही देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बोडान जाणवाय जावंक दियात. आणि जेन्ना ही जाणवाय तुमच्या रोगतान तुमच्या आत्म्यांत रिगतली, तेन्ना पवित्र आत्मा तुमकां कोडीत कोत्तलो तुवें तुज्या जिवितांत कितें करूंक जाय तें. आनी जें तुका पवित्र आत्मो सांगता करूंक तें तुज्या बऱ्याक आनी तुज्या ह्या कोन्नींतल्यान पवित्र आत्म्याच्या ह्या निरोपांतल्यान जें तूं कोत्ता तातूंतल्यान तुजो फुडार एक बोरवंशाचो फुडार जातलो. God promises to give you a future filled with hope. Listen to the promptings of the Holy Spirit. जे भाशेन पाद आग्नेलान केलें तेच भाशेन आमी करूया. सगलीं आमी उबी रावया मोगाच्यानो आनी मागुया बो करून आयज तरणाट्यां पासत आनी आमच्याच पासत वडिलां पासत आमची सगलीं मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या गोळीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून त्रेक देवाच्या संबंदान वाडून आपले पोरजेक भावार्थाचे उत्तम नमुणे जावंक तांकां पवित्रेत्वेचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलोले पोरजेच्या संबंदान जिवन तांचे उदरगती खातीर पोट तिडेन वावरून बरे समाज सेवक ते जावंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देव म्हणल्यार एक आनी देव म्हणल्यार ते एक जण. ह्या स्वताक खोल समजणी आसा. देव म्हणल्यार समुदाय. ह्या स्वता पोरमणे जिवंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण पवित्र आत्म्या लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. त्रेक देवाच्या संबंदान आमची कुटुंबां गोट करूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी एकचार वाडूंक आनी अशें जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे फाटल्यान वचूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगळीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतात तीं जेजूच्या फाटल्यान वचूंक त्रेक देवाचो एकचार आपणावून आमचें जिवीत सुखी आनी फळादीक करूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पोमोगाड बापा पुता पवित्र आत्म्या ह्या आमच्या मागण्यांतल्यान तूं आमची काळजां मोना आमचे आत्मे तुज्या कृपेन भर आनी आमकां सगल्यांक बो करून आमच्या तरणाट्यांक दादोशी कर. हे आमी खालतीकायेन तुमच्याच नांवान मागता. आमेन. Bangal korun, shokatuje kasutran, matiche bangal korun, bapa kota vidatnya, doya bapa, bukti para, kirkoratnya, jivitace.
o Gesù, ololi pangar amci bondurata, Gesù ci widzą. Moja mogar baba buinano ye mojan tumche bolidan sor pudvida deva bapak manta tosle जाऊ म्हूण मागात हे तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुझ्या थोन्नाट्यांच्या देण्यांचेर कोनवाडायेन दिश्ट घाल. तुझ्या दोळ्या मुखार आमच्या थोन्नाट्यांक कितें बरें आनी फायद्याचें तें तूं तांकां दाखय. मेकड्या मनान सगळें उडकून घेवंक तांची मोत उजवाडाय आनी आपलें फुडाराचें पावल फावो ते परी मारूंक तांकां कुरपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा सासनाच्या देवा सोर्व काळी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu tuce moronami somoronta, tuce ponoci von porami pokocha, tuce jeniam ami odveta. Bapa,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो, ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाक, फिलीप नेरे आमच्या उली बापाक आनी सगल्या एदनिका वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी, देवाची माय सांगाती, बागीवन जुजे, बागीवन दोरदुता आनी सोर काळीक तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. मोगाच्यानो, जितलीं आमी जेजूक चिटकून रावतलीं, आमी देवाक एक मोगाळ बाप कसो वळखतलीं आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळें सुचयतलो. जेजूच्या सांगाताक बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजीच आमची पातकां भोगूस आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. बापा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय, सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक अपुरबायेन हांसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो न्हय. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Soy pretty
हाजीर आसा जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा एकठांय केल्या चिकान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी ओतेपण जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा जिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजांत दोतोरया मौनान करची प्रिती एका एकाची जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा सोरेताय आमी जाल्या दोन मानाची आसना सगळी विवाद आमुली जेजू मोगे आसूं दे जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा जंय प्रितीमो वस्ता थंय देव हाजीर आसा जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव दोयाळ बापा, आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या तरणाट्यांनी तुजी खुशी पाडूंक आनी सर्वांताय तुज्या स्वताची साक्षीदारां जावंक तांकां घोटाय दी. हें आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबा भयणो कांय कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदांचेच पोरींग रेकन्सिलेशन कॉपेलान जातलीं. कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक पिलग्रीम सेंटर तुमचे सेवेक आसात म्हणजे ह्या मोदल्या घरांत. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जीन जातलें. वावराड्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेल्स कॉल मॅगझीन हाचेर आमी पाद आग्नेलाचे वरवीं सोबार उपकार मेवल्यात ते छापून हाडटा. तेच बरोबर तरणाट्यांक जाय ती बरी शिकवण थंयसर मेळटा. तें तुमी सबस्क्रायब करचें म्हूण आमची विनवणी. तेच भाशेन कोणाकूय बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ही विक्रेक आसा ती दर एका घोराब्यान तुमी घेवची ही आमची विनवणी. ह्या वर्साक तुमी पळयतात पेंडल व्हडलो आनी सोबीत आसा. बरी भाशेन मिसांत भाग घेवंक सगळें सोंपेपण मेळूंक हें आमी केलां. जायत्यांनी आपलो आदार आमकां दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आजुनूय कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या उदारपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. बास सर्वीस पिलार जंक्शन तान ह्या जाग्यार येवंक तुमच्या सेवेक आसा. पिलार फादरांनी एक स्टॉल घातलेलें आसा. थंयसर जायतीं
वखदां मेवतात ती तुमी तुमकां फायद्याक पडटा जाल्यार ती घेवची म्हूण आमची विनवणी. मोगाळ भवमिनो, मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गोरजां त्रासान आकांतान जेन्ना भवार्थान आमी उलो मारता मानिवोंत आग्नेल आमकां पावता. आनी हेच पासत भवार्थान भरवंशान आनी भुक्तीन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आयज आगुस्तेला पिंटो पर्वोरितान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हाका GMCंत ओपन हार्ट सर्जरी करून डिस्चार्ज केली. 10 दिसां उपरांत म्हाका पयलें चॅकअप करूंक आपयलें तेन्ना म्हजो गांव इन्फेक्शन जाला म्हूण घुमयलें आनी स्टिचीज मारली ती स्कीन डेड जाल्या म्हूण सांगलें. नोव्यान एडमीट केलें. म्हजें इन्फेक्शन वाडत गेलें. जायते मोठे प्रश्न उप्रासले. 3 फावटी ब्लड ट्रान्सफ्युशन करचें पडलें. हांव निराशी कशी जाली. ह्या वेळार म्हज्या हातांत फादर आग्नेलोज कॉल मॅगझीन पडलें. ताचेर हांवें जायते उपकार मेळ्ळ्यात ते वाचले. ह्या वेळार म्हजो भावार्थ वाडलो आनी फादर आग्नेल कॉलाचेर फादर आग्नेलचो फोटो छापून हाडलो. ताचेर हात दवरून हांवें मागणें केलें. दुसऱ्या दिसाक दोतोरान सांगलें अजाप जालें. कांयच करिनासतना गांव पेकोत आयला. हांव देवाक दिनवासतां आनी मानिवोंत आग्नेलाचो हांव उपकारी आनी मागता मानिवोंत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक. मोगाल भवमिनो, हो आमच्या भयणीचो भावार तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामोनी आमच्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उत्सोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानिवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानिवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात त्रिएक देवाक अणभवूंक आनी परगटूंक तुमकां धाडटा. Never